पार्टीच्या संघटनेच्या कामाचो एक भाग तो. पार्टीच्यो मंडळाच्यो मिटिंग्यो म्हयन्यान जातात, जिल्हाच्यो मिटिंग्यो व्यवस्थित जाता, आमचे प्रशिक्षण वर्ग आसा ते वर्ग जातात. त्याच बरोबर पार्टीची स्टेटाची ऑफिस बेरर आसा तांचे मेळप, स्टेट एक्झिक्युटिव्ह जी असता ती स्टेट एक्झिक्युटिव्हा खातीर कितें विशय आसचे त्या खातीर ताजेर चर्चा करप आणि त्याच बरोबर पार्टीच्या हातूंतले विशय म्हणजे फुडल्या इलेक्शनाच्या संदर्भात आसत किंवा पार्टीच्या मतदारसंघातल्या संदर्भातले आसत, संघटनेच्या त्या विशयाचेर चर्चा हे सगळे ताज्या विशयाचो भाग आसा. आणि म्हणून येणाऱ्या शेनवारा 20 तारखेक पार्टीची जी स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मिटिंग आसा करप आणि तातूंत भितर मार्गदर्शनय कार्यकर्त्यांक करप आणि अध्यक्षपदाच्या नंतर ती जावपाक जाय ती जावप आणि नितीन दबीन जी पहिल्यांदाच अध्यक्ष जाले, ह्यो सगळे विशय फुडें व्हरप ताजें काम. इलेक्शन हो अपकमिंग सगळेच असता. म्हणजे जिल्हा पंचायत इलेक्शन असले की पयलीं बसले, ताजे नंतर आमचे जनरल काही काम असले तेन्नाय बसले, मागीर म्हणजे हे चालूच असता. आणि तातूंत भितर आता जेन्ना विधानसभेची जेन्ना निवडणुका आसतल्यो ताजे संदर्भात जर विशय असले ते विशयाचेर बसप आसता. सो पार्टी ही डीपली म्हणून हांव चडशे हांव मुद्दम खुबशे कार्यक्रमाक वचना, पण हांव पार्टीच्या कामाच्या निमतान प्रवास जो म्हजो चालू असता ते चालूच असता. म्हणून धांवपळीत मेन तें पार्टी घट करप हें म्हत्वाचें. तुमी दिल्ली वचून रिपोर्ट दिलो, सो ते रिपोर्टान अशें येता की येत्या इलेक्शनाक नवीन चेहरे भाजप हें करतले असो कितें हें आसा? नवीन चेहऱ्यांक प्रोत्साहन म्हणजे जागो मेळटलो. एक्शन प्लॅन जो आसा पार्टीचो तो प्लॅन तांचे कडेन सुपूर्द केल्लो आसा आणि येणारी निवडणूक आमकां जिखूंक जाय. 27 आमी 30 येतले आणि आमी जे लोकसभेच्या वेळाचेर जशें आमी 51% पर्यंत मतां कडेन वतात तशेंच आमी विधानसभेन सुद्दां 51% मतां कडेन वचपा खातीर आमचो पूर्ण प्रयत्न आसतलो. हो ताजो एक रोड मॅप आसा. तितून म्हणजे नवीन त्या भितर कितें आसता हांव काय सांगूंक शकना. सगळें आसूं शकता, सगळें तितलेच हायलायट करपाची गरज ना. पण सगळे गजाली ज्यो पार्टी सत्तेर येतना जितले आमकां जे जाय त्यो सगळ्यो गजाली तातूंत अंतर्भूत आसात. तातूंत भितर सरासर सगळे विचार केलो वतलो, कारण तातूंत भितर जिंकण्याची क्षमता, ताजी कार्यपद्दती, पार्टी खातीर दिल्लें ताजें योगदान आणि त्याच बरोबर फाटल्या म्हणजे अनेक वर्सां पार्टीक कितले पर्यंत काम करतात. म्हणजे माननीय नरेंद्र मोदीचे मन की बात आसूं किंवा बाकीचे कसले कार्यक्रम आसूं, आउटरीच म्हणटात ताका, ते आउटरीच प्रोग्राम कितले पर्यंत सगळे विचारान धरतले. फक्त पार्टीची तिकेटच जाय आणि पार्टीचें काम कोणें करप, तर पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काम करप अशें आसपाक शकना. सगळ्यांनी मेळून एकठांय मेळून फुडें वचपाक जाय, हो ताजो भाग. आतांच्या परिस्थितीन अशें जालां की कांय मतदारसंघात भाजपाचे तिकेटीक दोग जण दावेदार आसा. म्हणजे पयलींचो जे आमदार आसा, एक्स आमदार जे पडल्या उपरांत काँग्रेसीचे म्हणजे गेले येयले आनी थंयसर आतां आसा. सो त्या जाग्यार कशें जातलें? कित्याक दोनूय म्हणजे जे जुने कार्यकर्ते जे आसा दोगूय जाण दावो करतात. सो मागीर तेन्ना पार्टी कशें पळयतले? ताजेर योग्य ते ताजे अनेक गजाली आसा त्या पॅरामिटर्सांतल्यान वतले. हो एक पॅरामिटर आसतलो पार्टीचो किंवा ताजें काम करपाची जिंकण्याची क्षमता सांगलें न्ही तुका. त्याच बरोबर लोकां मदीं ताचो हे सगळें पळोवनूच करतले. पक्षांतलेच सिटींग आमदार आणि एस्पायरिंग आमदार ते मागीर ते थोडो टायम 4 महिने रावन पळय मरे. सगळें आतांच सगळें सांगलें पिक्चर बी बाकी आहे. यूथ कितली पर्सेंट असतले तुमची न्यू फेस? ते पर्संटेजीचे विशय म्हाजे कडेन ना. युवा आसचो, तरुण आसचो, व्यवस्थीत लोकांच्या उल्याक धांवत वचचो, लोकां मदीं आसचो, इतलेंच आसा. आणि त्या खातीरच लोकांक आपलो दिसपाक जाय न्ही तो. खंय उलो मारले जाल्यार सुद्दां उलो मारले बरोबर तो आपल्याक पावतो. हें सगळें